सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आजची पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कला अकादमीचे आदले चेअरमॅन, गोंय विधानसभेचे आदले उपसभापती, गोंयचें एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आज संवसारांतल्यान आमकां अंतरलेले आसा आनी तेजे मृत्यू साउथ आफ्रिकेक जोहान्सबर्ग हातून जाल्लो आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 8 फेब्रुवारी सांजेच्या 6:45 ताचो मृत्यू जाल्लो अशें ताच्या घरकान्नी कडल्यान कळिल्लें आसा। फाल्यां आज सकाळी म्हणजे आयतार दीस सकाळी बरोबर 2:40 ताची कूड जी आसा ती गोंय दाबोलीच्या एअरपोर्टाचेर लँड जातली। तदनंतर बरोबर 4 वाजता सकाळी एअरपोर्टा वयल्यान बॉडी एस्कॉर्ट करून ढवळी जो रेजिडन्स जो आसा तिचो भगवती टेम्पला कडेन थंय अप टू 8:45 सुद्दां ताची कूड दवरतले आनी तदनंतर 9 बरोबर बांदोडे हांगा GVMS कॉलेजच्या लागसारा भाऊसाहेब बांदोडकार मैदानाचेर लोकांक खातीर ताची कूड लोकांक अंतिम दर्शना खातीर दवरलेली आसा अशें एक प्रोग्राम केल्लेलो आसा। तदनंतर बरोबर 3:30 वरांचेर थंयच्यान फोडीच्या म्युनिसिपालिटीची जी स्मशानभूमी आसा मुक्तीधाम, ह्या मुक्तीधाम स्मशानभूमीत गार्ड ऑफ ऑनर म्हळ्यार सरकाराच्या इतमामान ताचे अंत्यसंस्कार जातले। तेच पयलू जी GVMS जी कॉलेज जी आसा सकाळी बरोबर 7 वरांचेर ट्रॅफिक प्रॉब्लेम आसा, जो बायपास जो आसा फ्लायओव्हर जो आसा तो फ्लायओव्हर पार्किंगा खातीर उपलब्ध आसतलो। ओन्ली जे फनरलाक येणारे जे लोक जे आसतले तांच्या खातीरच तो ढवळीचो बायपास जो आसा तो उगडो आसतलो